आमी गीत घेवया पेज नंबर 3 A6 देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वचतकीर आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू वचतकीर एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू वचतकीर एक. देवाची भक्ती कोत्तेल्यानो सगळीं तुमी यात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें केलें कितें केलां तें हांव सांगतां. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योग दिता ह्या मिसान आयज वांटो घेवच्याक. आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेची एलिझाबेथीक भेट ही परब समरमता. तर तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीती तेसां आसात ती मनांत दवरून आतां ह्या मिसांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवच्या आदीं हे मागणी घेवया. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्यान मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभोडपणाचो तो दिरादीक परगटनार जालो. ताच्या रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोर्डान आमचो एक चार निर्थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोधीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवस दितली शुभवर्तमानाची आमी उर्बेवून परगटणार आमकां कोर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचे बरोबरूच आसा. जशे भाशेन एलिझाबेथीचे कुसब्यांत तो आसलेलो आनी एलिझाबेथीचे कुसब्यांत जुआंव आसलेलो, हे दोगूय जाण भितरल्यान देवाचो अणभव घेतात. जेजू ताका अणभव दिता आनी ताका पातकांतलो सुटयता. हे भाशेन आमकां सगळ्यांक आमच्या काळजांनी जेजू आसा, पूण आमी हिचो ताका वखदां तर आमचे मदें ना आनी दुसऱ्याय मदें ना. आमी फकत आमकां एकल्याकूच जशी आमी पळयता तेच भाशेन भायल्यानूच आमी आसा. तर हें एक आमचें पातक, तें कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया आनी आमकां पोत्तून ताचो पवित्र आत्मो दिवन कशे भाशेन आमी जिवंक जाय, वागोंक जाय तें शिकय म्हणून आतां आमी दूख धरून पातकांची देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपुदिदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गेच्या राया. सोरपोदिदाद देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुताक, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्वोर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सुरपुदिदारान शासनाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या कुस्व्यान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन आंकवार मारिया आपल्या मावस भयणीक एलिझाबेथीक तुर्तांत भेट दिवंक गेली. त्याच पवित्र आत्म्याचे चळवळणेन आमी आपल्या पेल्याच्या गोरजांक पावूंक आनी मारये बरोबर सदां तुजी मोहिमा वाखाणू आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावं दी. वायटाचो दुयेंस दवरून बरें तें करात. भावा भयणांच्या मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुबेदायेन बेसार माय नासतना ओतम्यांचे कुरपेन सुमयाची सेवा करात. बोरवांसो दवरून खोशाल जायात. कोश्टां दोगदांनी थीर रावात. थांबो नासतना मागणें करात. देवाचे पोरजे मदें कोण गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां दुमालो दितेल्यांचेर आशिर्वाद घालात. ओय आशिर्वाद न्हय शिराप. कोशाल आसलोल्यां बरोबर कोशाल जायात. दुखेस्त आसलोल्यां बरोबर दुखेस्त जायात. तुमचे मदें एक चिंतनाची जायात. उंच तोकलेची जावं नाकात, पूण गरीब धाकट्या लोकां बरोबर खरे इश्टागोदीन चलात. शाणी म्हूण तुमचीच तुमी मुरगोटो नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे वळकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जावं दी. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सगलीं परतून म्हणुया. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ. ताचें नांव किर्तन गायता. तो म्हजो सोरवणदार. सोरवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जाबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात तुमची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कोडे पोरगोट करात. जाबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकानशेक प्रितमीचेर तीं कोलयात, गाजयात. सियोनान रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उलास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जाबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव खरेंच मदें खरेंच व्हरतो. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Service for us.
तें सोत मानलें देखून बागी तूं आंकवार मारिया. देवान तुका सांगलां तें सगलें घडून येतलें. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोणवंडांत गेली आनी जाकरेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्तुरे मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सुरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फाव जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, तो देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. खालत्यांक मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकडूचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक इसाकराक शेरोणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामांक आनी ताचे संस्थीक नितीकाली केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पयल्या वाचपान आयकलां तें कशें म्हणून पाळटलें हांव. जरी तर आमी जेजूक जो आमचे भितर आसा ताका आजीर जायत आनी आमच्या जिविताच्या एकवटान आमी जिवंक लागत जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आजीर जातले हांव. दुसरी हिंचोर आहात तें आमकां कळटलें. तांच्या उतरांनी खोन्यांनी चालींतल्यान ती तर जेजूच्या एकवटान आसा जाल्यार ती सगळें बरेंपणूच आपल्या उतरांतल्यान खोन्यांतल्यान दाखयतलीं. आनी कसलें बरेंपण? जशे भाशेन सायबीण मायन दाखयलें ते पळय. ती देवाची आवय आसलेली. तिका येदें व्हडलें बाग मेळ्ळलें. पूण पळय, ती खालती जावन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक वता. आनी हे परी तिचे बरोबर जेजूय वता आनी जेजू तिचे सवय वावुरता. तेच परी आमी जेन्ना दुसऱ्यांक आदार दितले तेन्ना हें जाणव जावया की जेजू जो आमचे सवय आसा तो तांकां दुसरें बरेंपण दाखयतलो जें आमी वळखना. पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती वळखतलीं आनी आमकांय पवित्र आत्मो उचारूंक ती उतरां घालतलो आमच्या तोंडांनी. हे भाशेन आमी पळयलेलें आसा. ते भाशेन आमचे सगळें घडच्याक आमी कितें म्हणून करूंक जाय. आतां आमी सगळीं जाणां मागण्याची मनशां. कोण मागणें करिनासलेलीं ना हांगसर. पूण मागणें करता आसतना आमी पूर्णपणे शिदिदान तें मागणें करिना. आतां आमी देखो जाणो म्हणटात आमची चिंतां येणे तेणे आसतात आनी तें मागणें आमी म्हणटा. हें निर्फळ मागणें. आमकां तर ताचो फायदो जावंक जाय जाल्यार आमी तातूंत पूर्णपणे आजीर जावंक जाय. तेन्नाच की आतां हांगसरूय आमी आयलीं की ना
बापाचे पुताचे पवित्र आमचे चिंतन हेणे तेणे आसतात. हांगसर आमचें शिंतीत आसना. कित्याक लागून आसना? कित्याक आमची चिंतना कशे भशेन आमी सावरांक जाय तें आमी नकळो. तुमकां हांवें एक सोंपी पद्दत शिकयल्ली आसा. सुस्काराचेर तो तुमी आजीर जावशात जाल्यार पळयतल्यार तुमी सगळीं तुमची चिंतना एकदां तुमी तांचे ताबो घालतल्यात आनी ती सगळीं चिंतना आमी जेजूच्या ताब्यांत केली की ना तो ती काडटलो. नाजाल्यार ती आनिकूय वाडत वाडत वता आनी भितरल्यान सगळें भरोन गोच जाता. ताका लागून जी रागार आसात ती सदांच रागारूच आसात. कित्याक तें ती सावरांक नकोत. राग आयलो की ना रोखडोच जेजूच्या ताब्यांत केलो जेजू 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 म्हणून कितें जाता तो पयले सुवातेर उणो जायत वता आनी मागीर आमकां कसल्या कारणाक लागून हो राग आमचे सगळें उत्पन्न जाता तें आमकां दिसूंक लागलें. चड करून हे अपेक्षाक लागून एक्सपेक्टेशन आमी अशे भाशेन जावंक जाय म्हणून आमच्या मनान दवरतात. तशें जालें ना की ना मागीर आमी रागात जाता. मागीर कितें जाता हो राग इतलो वाडटा तो कसल्याय कारणाक लागून आमी रागात जावंक लागता. हें मागीर आमच्या ताब्यांत ना. पातो कशें कोत्ता आमचे मदें ताका लागून पातकाक आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. आमची चिंतना भावना कसली आसूं ती जेजू 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 म्हणून ह्या भावार्थान तर तुमी करशात बोरवाशान आमी जेजूच्या मोगान उदीक वाडोवंक लागतल्या. पूण तुमी हिचो आयकतात तें तुमी हिचो समजतात तें आयकतात पूण ताका कान लावन तुमी तुमच्या जिवितांत तें पोतकरिनात आनी करिनात. हाका लागून आमची प्रगती जायना आनी देंवचार जाणो ताका म्हणून कितें म्हणटा तें तुमी करात तुमकां कितें जाय पळय तें तशें म्हणटलो तो. आनी हाका लागून आमची प्रगती जायना. सोंपें मागणें जेजूनच आमकां दिलेलें आसा. म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावता. प्रत्येक तो आमचे सवें आसा आमी ताचे सवें आसा. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाची चोचणुकी फळां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना म्हणून जेजून आमकां सांगलां. कोण आयकता तें कोण पाळटा तें आमकां खूब जेजू सांगता पूण आमच्यान तें पाळूंक जायना. ताका लागून मनशा कडेन जायना पूण देवा कडेन जाता आनी हाका लागून आमचो संबंद ताचे बरोबर अदीक वाडोवया. तो मागीर आमकां घोटाय दितलो. आमचें जिवीत बरे भशेन ताच्या आदारान चलोवच्या. तो सगळे जाणां आमच्या अशें वटेन धरया. सायबीण मायन जशे भशेन आपलें जिवीत खालतीकायेन सारलें ती खालती जाली. देवाची माय आसली पूण खालतीकायेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक ती गेली. पूण हें सगळें देवानूच तिचें सवें केलें. कित्याक तिचो मनोभव आसलेलो जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां परवणें आनी देवाक ती सहकार करीत आसताली सगळो प्रत्येक वेळा. आनी हाका लागून प्रत्येक सुस्काराक तर आमी हाजीर जायत जाल्यार आमी आतां ह्या वेळार आमचें जिवीत पूर्णपणे जियेतलें न्हय मागीर वो फुडें पूण आतां. जेजू ही कृपा तुवें आमकां घडोवन हाडल्याय आनी आमी हें सगळें समजोल्या पूण तें आमच्या जिवितान घडोवन हाडच्याक आमकां तूं घोटाय दी. तुज्या एकवटान रावन आमचें जिवीत तुजें सवें सारच्याक. आमेन. आमी गीत घेवया पेज नंबर 44 C38 तुकाच बापा. Sormo
भणीनू आनी भावनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दवाक सोर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाच्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेन आपले मावस भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच मानो तुका आमची भेटवणी आनी ह्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदानांत वपलोल्या सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो कोन्यो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एलिझबेथीक भेट दिवंक गेल्ली निती आंकवार मारये आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गाचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान, उंचगी तुका जय सर्वेस्पराची नवीन येता ताका जय, उंचगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकपाच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकवाशी लेबी येता. तितले पावटे तो वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो
आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नौजवानपणाचो बरवसो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजुळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दवरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमच्या काळजांत आसा. आमी हे मागणें म्हणटाना आमीच म्हणटा ना, तो जो आमचे भितर आसा आनी सगळ्यां भितर आसा तो आमकां एकवटां येता ताच्या पवित्र आत्म्यांत आनी आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटोन आमच्या कुडींनी मनांनी आमच्या काळजांनी तें मागणें उच्चारता. तर सगळीं तुमची इंतेसां मनांत दवरात आनी आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूच्या एकवटान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दोतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तर म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्त परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेली परी तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 49 D5 भावार्थाचे दोळे. This
मागुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, आंकवार मारयेच्या कुसव्यांत आसलोल्या तुज्या पुताक ओळखून जुआंव संतोसलो. आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्याच तुज्या पुताक ओळखून आमची काळजां संतोश बरी जाल्यांत. हें तुजें प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाची सोर कोतुत्वां हांगा आनी स्वर्गार जेजूचे आनी आमचे मायेचे बरोबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावूं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. हॅपी फीस्ट फादर. परबी तुमकां. म्हज्या उपरांत म्हणात भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज तुझें काळीज सगळ्यांच लासताले. सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी देसांनी तूं गेलोय आनी जीव आनी तुजो झरून मेलोय. सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 212 T20 कालके रातींतली. Surya Varitu Rani Bolso